आमी पळयलां की स्टेटीत खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ट्युरिस्ट आसतले किंवा बाकीच्या हांकां ट्राफीक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्याचेर ट्राफिकूय आसतलें. खूब जाणां कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके, हो जेन्ना कंप्लेन्स म्हाज्या कडेन आयली, आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI वीथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. ताज्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. एंड ड्युरींग द नायट टायम henceforth only the PSI and PI with body camera he will only issue the challan. Otherwise no one will issue the challan for anyone. But ताका लागून एक हाज्या फुडें चलन इश्यूज जी आसा ही बाय युजींग आमी जेका म्हणटा की डॅश कॅमेरा, बाय युजींग द सिग्नल कॅमेराज, बाय युजींग द अदर AI सिस्टम्स हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे वापरून खूब मोठ्या प्रमाणात चलन लोकांक डायरेक्टली घरा वतली ताज्या खातीर पुलीस चलन इश्यू करिना हेजो अर्थ आपल्याक चलन येवची ना हें लोकांनी समजचें न्ही. फोटोज पुलीस वील टेक द फोटो एंड दे वील सेंड यू वील गेट द चलन्स. बट ते डायरेक्ट थंय चलन इश्यू करचे ना. त्या ती पुलिसांनी थांबोवन हेज्या फुडें कोणायनी म्हणजे कोणी जर आमचो पुलीस थांबोवन कोणा कडेन चलना खातीर पयशे मागता आसत दे कॅन टेक हिज फोटो and send to the police department. Will suspend him. Yan fude except PI with body camera. Daytime PI with body camera. Night time PSI with body camera. Night time आमी विजील सेट दवरपाचो केला म्हणून PSI रायट दिल्या. डे टायमाचो फक्त PI कूच रायट आसा. सगळे कडेन नॉट इन ट्राफीक खंयचोच पुलीस कॉन्स्टेबल न्ही, कोण हवालदार न्ही, कोणूच कोणाक आडोवन आपूण तू चलन इश्यू करता किंवा तुझ्या कडल्यान पयशे घेतले कॅशान हो व्यवहार जावचो ना. कोणाक सगळ्यांक स्टेटीत हेज्या फुडें पुलीस कोणाच कडेन पयशे मागोच शकना. आयज सांच्यान सुरू गाडी बेस्ट अनलेस एंड अंटील मेजर ट्राफीक वायोलेशन जाल्यार गाडी आडयतलो आनी गाडी जेणी आडयली आनी जर चलन तेणी पयशे मागले आसत तो फोटो काडून धाडटलो. तुका चलन येतलें कितें आरटीओ जो आहा पळय न्ही ताका हांव तेचें नोटिफिकेशन काडटा की ओन्ली आरटीओनूय बी आसलेलो पळय न्ही ओन्ली द आरटीओ वीथ बॉडी कॅमेरा. तालुका नोडल ऑफिसर तेंचो आसा तो तेज्या सकयले ना. ओन्ली जर तालुका नोडल ऑफिसर जो कोण आसता आरटीओचो तो एकटोच, ताज्या सकयलो कोणूच ना आनी तो बी वीथ बॉडी कॅमेरा. ताज्या सकयलो कोणूच इश्यू करपाक शकचो ना. इवन दो बिचाचेर जे पुलीस आसा तेय कोणाकूच चलन दिवपाक शकना, ते कोणा कडेन पयशे मागपाक शकना. इफ देर इज एनी वायोलेशन दे विल इन्फॉर्म टू द पुलीस विल टेक वॉट एवर द एक्शन अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता. तेंचे दंड कितें तो जातलो तो पुलीस स्टेशनाचेर येवन जातलो. दंड ताका रिसीव कितें ते पुलीस स्टेशनार इश्यू करतले. फोटो काडून धाडू शकता थंय ते म्हणून म्हटलें हांवें ह्यान फुडें कोणा पब्लिकाक किंवा इवन दो फॉर द टुरिस्टाक पुलिसांनी जर पयशे मागता म्हटलें तेणी तेजो फोटो बेश्टे फोटो काडून धाडूं नाका. नाजाल्यार बेश्टे पुलिसाचे आमचे फोटो काडून धाडशात. ती केस करता खंयसरूच टुरिस्टाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही, पब्लिकाकूय हॅरेसमेंट जावचें न्ही. ओके, आनी परत परत पुलिसेचेरूय ब्लेम करचो न्ही. कोणी अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करतले अशेंय म्हजें म्हणणें आसा. जो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली. गाडी कोणाच्या नांवाचेर आहा ताका फायन पडटली. तेणी भरपाची फायन. स्टार्ट फ्रॉम टुडे जाल्यार आतां भायर वतना फुडें जातलो. SP ट्राफीक हांगा आसा तेणी इन्स्ट्रक्शन दिवना त्या ती ताका बसयला तेजी आनी हे फक्त ओरली न्ही, हाजी नोटिफिकेशन्स येतली. चलान मॅक्स टू मॅक्स फाल्यां परवा पर्यंत नोटिफिकेशन येतली. इट इज प्रोसेस फॉलो जातलो. फाल्यां परवा पर्यंत तेजी नोटिफिकेशन येतली. पण आयच्यान सुरू जातलें. हॅरेसमेंट फॉर द टुरिस्ट, हॅरेसमेंट फॉर द पब्लीक हांकां जावपाक जायना ताज्या खातीरच आसा. आनी अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करपाक जायना. कोणी बेश्टोच पुलिसेचेरूय आरोप करचो न्ही म्हणूनय आसा. आनी पुलीस थोडे जाण तर म्हणजे अननेसेसरी असल्यो गजाली जायत आशिल्ल्यो ह्यो म्हज्या लक्षांत आयल्यो. त्याच बरोबर बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आनी गॅस शेगड्यो घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनींगचेर रांदून जेवतात
आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सांगला वेळा म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले पण आनीक दिवचे ना तांकां फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच त्या ती थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बी ना त्या ती गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्यान फुडें अलर्ट रावचे गॅस शेगडी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू बंद हे गॅस शेगडी स्टोव घेवन गोंयांत येवपाक मेळचे ना इवन दो ते खंय जर रांदता आसतना दिसले वाटेर बसून खाता आसतना दिसले जाल्यार पुलीस विल कम अँड टेक देम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना तांकांच धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले वाटेर बसून सुद्दां खंयची बस सुद्दां थारोवन जर वाटेर ती दे कॅन गो टू द पब्लीक प्लेसीस व्यवस्थीत रित्या खंयचो हॉल रेंटल घेवचो आनी थंयसर तेंच्यांनी जेवण करचें रस्त्याचे सायडीक रावन तेंच्यांनी जेवण केलें घाण केली चलचें ना इवन द टुरिस्ट बसीस वी आर गिवींग स्ट्रिक्टली वॉर्निंग टू देम ती बसीक फायन पडटली तो टुरिस्ट येयला ताका कोण टूर घेवन येयला ताका फायन पडटली बसूच पुलीस स्टेशनार व्हरतले ती खंयचेरूच गार्बेज म्हणून म्हणटा तुका बस रावली काय ना ते जेवणाक थंय रावले काय ती सगळी गार्बेज थंयच उडोवन वयताले आमकां स्टेट क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय आसत जाल्यार आमकां स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करचे पडटले ते अशा पद्दतीचे सगळे जे करून येता हांचेर स्ट्रिक्टली एक्शन हांवें पुलिसांक घेवंक लायला बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता बॅगर्स ह्या सगळ्या हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना ते विशेश करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवडून घालतले आयच्यान हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना जे कोण मसाजर आसतले बॅगर आसतले थंय जे कितें घेवन भोंवता आसतले ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू आनी अरेस्टाय बी तांकां परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका तांकां सोमतेच भितर उडयतले फायन मारून बीन सोडचे ना तांकां कायमचे लॉकअपात